उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या फोरमान आता मेरेन सुमार 170 गिरायकाच्यो केशी आयिल्ल्यो आसा आनी तातूंतल्यो सुटाव्यो जाल्ल्यो आसा। कांय केशी आमी सेटलमेंटूय करता। लोकांचो प्रतिसाद बरो आसा म्हण मंत्री गावडे उलयला। RDXGOA खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। साउथ गोवा आणि नॉर्थ गोवाच्यान कितें कंप्लेनी येयल्या कस्टमरांची? भरपूर आयिल्ले आसात। खूब कंप्लेन आसा। ऑलमोस्ट आतांचो फिगर म्हाका ना, पण लास्ट हेजो जर कितें जर आसा जाल्यार ऑलमोस्ट 170 केसीस सुमार बोथ फोरमा भितर आसात आनी रिजॉल्व जाल्ले आसात। थोडे कंज्युमर फोरम म्हळ्यार थोडे आमी सेटलमेंटू करतात। फाल्यां डिस्प्यूट्स आसतात किंवा कोणी ते एक लायटीचें बील भरूं ना, ते लायटीचें बील तुगेलें कित्याक लागून ते मामलेदाराच्या माध्यमांतल्यान तांकां कोर्टान व्हरतात। पूण त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज परत OTS स्कीम म्हणून काडिल्ले आसात आनी इट इज व्हेरी इजी टू सेटल द इश्यू। होवूय आसात, PWDची बिल्स आसात किंवा खंयचे तरी बँकेचे वेगळे वेगळे कोऑपरेटीव क्रेडीट सोसायटी आहात व तांचे थोडेशे सो एमिकेबल सोल्युशन सुद्दां ह्याच कोर्टाच्या माध्यमांतल्यान आमी करीत आसतात आनी लोकांचो रिस्पॉन्सूय आसा। पूण कशें आहा, जो पर्यंत ते लोकांनी त्या रायट फोरमाचेर जेन्ना येवन आपले विशय मांडनात, कारण आमी ऑपॉर्च्युनिटी दिता आनी म्हणूनच हेचो मुख्य उद्देश जे आसात ते दोनूय कंज्युमर जे फोरम्स जे आसात तांचो मुख्य उद्देश होच आसा की जात तितले कोर्टान वचून ते वर्साचे वर्स घालचे पेक्षा हांगाच वचून ते आमी बरे भशेन तो सॉर्ट आउट करपाचो हो एक सेटलमेंटाचो विशय ह्या दोनूय कोर्टाच्या माध्यमांतल्यान आमी घडोवन हाडटा।